गोंय सरकारान वादग्रस्त थारिल्ल्या 10 प्रकल्पांची खोलायेन चौकशी करपाक सल्लागार नेमल्यात. पार्सेकर सरकारान मान्यताय दिल्ल्या ह्या 10 प्रकल्पांनी वाणी एग्रो कंपनीचोय आस्पाव आसा. 27 प्रकल्प सल्लागार समिती कडेन दिल्यात जाल्यार 80 प्रकल्पांचे वेगवेगळ्या सुवातांनी काम चालू आसा. गोंय सरकार प्रदूषण नाशिल्ल्या कंपनींक वाव दितले अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगलां. ब्रेस्तारा IPBची बसका जाल्ली. RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. दुसरी मिटींग काल मिटींग जाल्ली कंप्लीट जावन नासली त्यामुळे आयज कंप्लीट केलेली आनी एक निर्णय घेतलेला. एक म्हणजे वी हॅव सिलेक्टेड KPMG एज अ सॅटेलायट कन्सल्टंट. म्हणजे एखादो जो प्रोजेक्ट आयलो की तो प्रॉपर एनालायज जावचे पडटा. त्या प्रोजेक्टान भितर कायद्यान IPBच्या कायद्यान जे कितें एलावड आसा आनी जे कितें एलावड ना त्या संदर्भान सारकी विश्लेशण जावचें पडटा. जो कितें प्रोजेक्ट दिणारो आसा प्रोपोनंट ताणें जें कितें सांगलां तें बरोबर आसा आनी प्रोजेक्टाचो इंडेक्स आमकां जाय तसो फेवरेबल आहा. म्हणजे आमी फॉर एग्जाम्पल वी प्रमोट नॉन पोल्युटींग employment oriented, employment which manpower is available with the state, अशा प्रोजेक्टाक आमी प्रमोट करता. आतां ह्या हाजेर चड हाय आशिल्ल्या इंडेक्साचो प्रोजेक्ट इज प्रिफर्ड. सेकंडली प्रोजेक्ट ऑफर देर आर टू वरायटी. प्रोजेक्ट which comes with a request of land in IDC, project which comes with the land, and project which comes with the land but there has to be a change in use. So depending on various parameter decision घेतले वतात. आज आमी 150 प्रकल्प आशिल्ले तातले पयली गजाल तुमकां सांगता 12 पर्यंतची ज्यो मिनिट्स जाल्ल्यो त्यो सगळ्यो एप्रूव जाल्ल्यो बरोबर आशिल्ल्यो. 13वी मिटींग आनी 14वी मिटींग जी जाल्ली तातूंत भितर एक टेक्निकल ग्लिच उरलेलें. तुमकां खबर आसा जाल्यार हांव नको. एज पर रुल्स जे मेंबर प्रायवेट मेंबर आहा सरकारी सोडून इंडस्ट्रीचे ते 2 टर्मा पेक्षा 2 वर्सांचे न्हय 2 वर्सांची 2 टर्मा पेक्षा आसूंक शकना. वो पहलो रूल लक्षात दवरना. A member cannot be more than twice for the each term of 2 years. That means maximum a person can be for 4 years. 4 years in his lifetime. He cannot be repeated.